एमपीएत कोळशाचे प्रदूषण जाता म्हूण कांय नगरसेवकांनी एमएमसीचे बसकेत इशू काडिल्लो। ते उपरांत सगळेजण वचून चेअरमॅनाक जाप विचारपाचे थारिल्ले म्हूण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर सांगता। आता नगरसेवक संकल्पा बरोबर आयलेच ना। शेवटाक जाप विचारूक संकल्प एकलोच गेलो। खूब वायट दिसले की एकवी कावन्सिलर हांगा ते जे उलयलेले ते कोण येवना। सो ते कसले पॉलिटिक्स करपाक सोदता, कितें करपाक सोदता हेजेर म्हाका खबर ना। सो जे पर्यंत हांव चेअरमॅनाक मेळना ते पर्यंत म्हाका कळपाना। सो तेजे लागून हांव आनीक 5 मिनटां तुमची वाट पळयतलो। कित्याक ऑलरेडी 11 जावपाक येयली, 11 जाल्या, आनीक 5 मिनटां वाट पळयतलो। तशें आसून ते कोण येयना जाल्यार हांव चेअरमॅनाक वचून मेळटलो। सकाळी दनपारा आणि साजेत ठरावीक वेळा खातीर कोळशाची येरादारी बंद दवरतले म्हूण खंय चेअरमॅनाचे संकल्पाक उतर। प्रदूषणाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करून लोकांक उक्तो करतले। आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्लें आसा जे पोल्युशन जाता कोलाचे ते तांकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसोन ते सॉर्ट आउट करतले, एश्युरन्स दिल्लेले आसा। आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला। एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली आनी तेज्या प्रमाणे फूल रातचे सकाळचे फातोडीचे फूल रस्तो क्लिनिंग करतले। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 o'clock पर्यंत ते ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप करतले। दोनपारचे 12 ते 2 पर्यंत स्टॉप करतले आनी सांजचे स्टॉप करतले। अशी ऑर्डर काडून ते आयज म्हाका धाडटले, ती ऑर्डर हांव तुमकां दिता। सो अशे खुबशे रेस्ट्रिक्शन हांवें तांकां घातला, तेंच्यांनी एग्री जाल्लेले आसा। कांय नगरसेवक खंय चेअरमॅनाक मेळ्ळे आनी फोटो मारून चाय पिवन येयले, मात प्रदूषणाचो इशू मांडलोच ना म्हूण संकल्पाचो आरोप। एक कावन्सिलर जे म्हाज्या वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले। आय वॉज सरप्रायज सारको जेन्ना म्हाका चेअरमॅना कडसून कळ्ळें की कावन्सिलर ऑलरेडी मेळोन गेले म्हणून। येयले खंय आपल्या कडेन च्या पिले खंय, फोटो मारलो आनी गेले खंय। हांव सारको सरप्रायज। अरे जो इशू तुमी तुमच्या कावन्सिलान काडलेलो आसा, तुमच्या कावन्सिलान तुमी रेज केलेलो आसा कितें बाबा कोल पोल्युशन जाता, म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें काय म्हाज्या वांगडा येवपाक नाका तुमकां म्हणून तर तुमी सेपरेट केले। एटलिस्ट बाबा ते तुमचो डिमांड घाला। हेंचो जो पर्सनल कितें बेनिफीट चल्ला, हे बन बॉब मारता पळय बॅगा म्हणून, हेंची जी बॅगा हेंकां मेळटा त्या कोणाक मेळटा ती एक्सपोज जायत म्हणून ते म्हाज्या वांगडा येवना। कित्याक येयना तुमी? कोणाचो भंय आसा? पयलींच्या एक्स बॉसाचो तुमकां भंय आसा? एक्स बॉसाचो तुमी बिझनस वाचोवपाक सोदता? जो डेल्टा थंय बिझनस करता तेच्या खातीर तुमचें कितें रिलेशन आसा? प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।